साध्या काळाचो 33वा इतर जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 33व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां देवाचें उतर सदां बाळता म्हळ्यार संदेश नियाळूंक उलो दिता. प्रकृती विकोप घडतना, झूज काटकायो उडतना, संवसार अंती जावंक पावला म्हूण आमी चिंता. असली खुणा प्रकृतींत दिसून येतना संवसाराखेर जावंक लागीं पावला म्हूण जेजू आमकां सांगिना. आमची चिंतपा सकत वा प्रकृतीची खुणां आमकां संपूर्ण जबाब दिवंक शकना. देखून जेजू परतून आमकां स्वस्थ करून सांगता, जागृत रावा, घरचो धनी केदाळा फाटीं येतलो म्हळें कोणूच नेना. सर्गींच्या सगळ्या वैभवा मदें जावं ती देवदूत वा देवाचो पूत कोणाकच ती वेळ घडी कळीत ना. केवळ सर्गींचो बाप मात्र ती वेळ घडी जाणा म्हळें समजयता. जेजू म्हणटा, सर्ग आनी संवसार अखेर जाल्यार म्हजें उतरां अखेर जावचीं ना. तर हर एक दिसा जेजूचें दुसरें येणें जावच्या बरी सदां जागृत आनी तयार जावन जेवया आनी म्हणया, ये जेजू परतून तूं ये. हीच कृपा ह्या संभ्रमांत मागून घेवया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आयचें पयलें वाचप मरणा उपरांत कितें घडटलें म्हणल्यार मनशाच्या मुळाव्या सवालाक जबाब दिता. जेजू संवसाराचो उजवाड येतलो आनी मनशांची जडती करतलो. देवाची राजवटकी, ताची नीत आनी शांती स्थापन जातली आनी सडवण संपूर्णायेक पावतली म्हणलें उतर स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजून भेटयलो एकच साक्रिफीस सगळ्या साक्रिफिसांक बरवसो आनी नितीवंतपण जोडून दिता म्हणलें आमकां खात्री करता. जेजून पातकाच्या बोगसण्या पासून आपणाकच भेटोवन दिलो. देखून ह्या फुडें आनी मुखार पातकाच्या बोगसण्या पासून बली भेटोवंक आसचें ना म्हणलें सत हें उतर आमकां समजयता. तर जेजू क्रिस्ताच्या साक्रिफिसाचें महत्व उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत कळीत करता. प्रकृतींत विविध खुणां दिसतली, पूण संवसार अंती जावंक आयला म्हूण न्हय, संवसार रचलो देव मात्र ताच्या अंता विशयान जाणा आसा म्हणलें जेजू आमकां आज स्पश्ट करता आनी आमी सदांच जागृत आनी तयार रावंक आपणे दिता. तर ही सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पाप साहेब, सर गवळी बाब, याजक आनी धार्मीक भाव भयणी तांच्या आपोवण्यांत थिरासण आनी जिणेंत तृप्ती लाभय. जेजून दिल्लो संदेश जागृत रावन ताच्या येण्याक तयार रावंक सगळ्या भावार्थी परजेक जागृत करूंक आनी देवाचें उतर मात्र सासणाक बाळता म्हणलो अखंड भावार्थान तांकां वाडोवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें राजकीय फुडाऱ्या पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या सर राजकीय मुखेल्यांक तांच्या जबाबदारेन तांकां विस्वासी आनी प्रामाणीक कर. दुबळ्यांचे आनी निर्गतिकांचे हक्क राखूंक तांकां जाणवाय दी. विविध धर्माच्या लोकां मदें मोग मैपास वाडोवंक तांकां जाणारी कर. अशें देशांत शांती आनी समाधान राज करूंक तांणी वावरिशी तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्त आनी निर्गतिकां पासून. दयाळा बापा, सर पिडेस्त आनी निर्गतिकांक तांच्या एकसूरपणान तुजो सांगात लाभय. पिडेस्तांक बरी भलायकी दी आनी निर्गतिकांक उदार मनाच्या मनशातावन आसरो आनी भद्रती लाभय. पिडेस्त आनी निर्गतिकांनी तुज्या पुताच्या येण्याक सदांच जागृत आनी तयार रावन जियोंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. चवथें सैरीक सोदून कश्टूंच्या सर चेडे आनी चेडवां पासून. काकुळदारा बापा, प्रायेन वाडल्या पूण सैरीक मेळनासता कश्टूंच्या सर चेडे आनी चेडवांचेर तुजी काकुळतेची नदर घाल. काजारा साक्रामेंत तुज्या रसने कामांत आदार जावन आसा. देखून काजारा प्राय उतन सैरीक सोदूंक आसच्या आमच्या भाव भयणीक वेगीच बरी सैरीक फावो करून तांच्या कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें
ह्या वेदी भोवती जमल्या पासून विस्वासी बापा ह्या वेदी भोवती जमल्या सर्वांनी तुझ्या उतराच्या बळान आमचें फिरगज कुटाम जिवाळ करेशें कर. शेगुणी जिविता वरवीं आनी बऱ्यो करण्यो आदारच्या वरवीं सदां तुज्या पुताच्या येण्याक राखून रावंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता.